कुडचडीच्या थळाव्यांनी तांच्या वाठारात येवपी जेटीच्या विशयावयल्यान आमदार निलेश काब्रालाची भेट घेतली। वाठारात आनीक जेटी येवच्यो ना आनी कोळसो येरादारी कशी जावची ना अशें आमदारान ठामपणान सांगलें। तशेंच मिराबाग बंदारो प्रकल्पाच्या विरोधात सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाचेरूय आमदार काब्रालान बेगोबेग आंदोलकांक मेळून तांकां प्रकल्पाविशीं म्हायती दितलो अशें सांगलें। पळयात। दुसरो विशय आसलो तो जेटीचो आसलेलो। खंय तरी एक जेटी येता आनी तुमचेर अशें एलिगेशन जाता, तेजे बद्दल कितें आसा? सी जेटी जी आसा ह्यो जेटी जे कुडचड्यार जेटी ऑलरेडी मॉडिफाय करून चालू केल्ल्यो एक कंपनी हितून कोल विशय आसा हो नाशिल्लो। जे शेलवणा आनी ओडार जी जेटी आसतल्यो आमी ऑलरेडी ओपोज करून ती जेटी आमी लोकां वांगडा रावन ते बंद करपाचें केल्लां। आतां खंय तरी हांगा जेटी बांदता आनीक जेटी बांदता असो विशय ताका कोणे तरी सांगला। हांवें ताका सांगलां की आमचे मतदारसंघात आनीक जेटी येना, हे दोन सोडून आसल्यो तितू भितर एक्झिस्टींग जेटी जे त्याच्या विशयाक कितें तरी प्लॅटफॉर्म केला आनी कितें केला। हांवें ताका सांगलां की जो जेटी ओनर आसा आनी ते आसा ताका एक मिटींग करता हांगा रवींद्र भवनात, जे विशय तेंचे आसा कित्याक कोल हो हांव कसोच हाडपाक दिवचो ना। डे वनाच्यान स्टेटमेंट म्हजो आहा आनी जो जेटीचो ओनर आसा ताकाय कोळसो हाडलेलो हांगा नाका। सो हे सगळे विशय कोण तरी तिसरो मनीस खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। तितून भितर हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की हांव जेटी ओनर आनी तेंचे कितें मॅनेजमेंट आहा ताका आपयता, तुमी ताजे कडेन डिस्कस करा आनी तेंकडे कशें रिटर्न एश्युरन्स जाय कितें जाय तें तुमी घेया। इवन जेटी ओनरान आतां शेलवणा आनी वडार थंय ताणें क्लियर कट एफिडेवीट दिल्या की कोळसो आपूण ते हाडचो ना, पूण खंय तरी मिसगायड जाले लोक आनी खंय तरी विशय दुसऱ्या पाशी पावलो। सो असो जावपाक जायना म्हणून इमिजिएटली हांवें ते बाजारवाले जे आसा ताका आपयले, आमी डिस्कशन केलें आनी हांवें ताका सांगलें की आय विल ब्रिंग द जेटी ओनर टू यू, यू डिस्कस एंड यू टेक एश्युरन्स एंड यू गो एंड सी वॉट इज बीइंग बिल्ट इनसायड आनी कितें आसा काय प्रॉब्लम ना। खंय तरी आयज कुडचडचे लोक तुमकां मेळपा आयिल्ले, कितें आसले विशय? विशय कितें जाल्लो, फाटली विकाक हांव गोंयांत नाशिल्लो, केरला इलेक्शना खातीर म्हाका पार्टीन धाडलेलो आनी मदीं एक विशय येयलो की कुडचड्या वयलो बाजार जो अर्दवरातीक बंद दवरता इन सपोर्ट ऑफ मिराबाग प्रोटेस्टा भितर। सो तितून भितर हांवें तांकां सांगलें की आमी मातशें बसया, मिराबाग इशू कितें तो हांव तुमकां एक्सप्लेन करता आनी तांकां आज बसून हांवें एक्सप्लेन केलें। हांव अशें न्ही की हांव मिराबाग वचूंक शकना, मिराबागाच्या सायडीन म्हजें घर थंय गेलो, पूण इशू कितें आसा की आमचे मतदारसंघाचे जे कोणूय जे म्हाजे कडेन येयल्ले ताका एक्सप्लेन केलें कितें प्रोजेक्ट तो, आनी अशें गोंयांत 7 प्रोजेक्ट आसा। आतां तो विशय पॉलिटिकल विशय जाल्यार म्हणून वचना, पूण तरी आज म्हाका जे लोक मेवले की आमी तांचे सिंपॅथेटीक आसा आनी इवन यू शूड गो एंड एक्सप्लेन टू देम। सो आय एम रेडी टू गो एंड एक्सप्लेन टू देम, आय विल गो टू मीट देम, आय हॅव नो प्रॉब्लम। पूण इशू कितें आसा की हो बंदारा जावपाचो कारण कितें आहा की दीस इज फॉर वॉटर टू बी फॉर ड्रिंकींग पर्पज। एलिगेशन खूब जाता, एलिगेशन म्हाजें जाता हांव खंय बोटी घालपाक सोदता, एलिगेशन जाता की खूब कॅम्पाक गेलो प्लांट येता आनी कोणाक तरी इंडस्ट्रीक उदक येता। हे सगळी एलिगेशन करपाक सोंपें आनी हितून भितर लोकांक खंय तरी त्रास जाता। तितून भितर 7 म्हयने पयलीं तेणी स्थानीक सरपंचाक जेन्ना आमकां आपयल्लें हांव थंय गेल्लो, हांवें वयता तेन्ना म्हजे दोनूय लोकल पंच जे लागतले तांकांय वयल्लें आनी वॉटर हें म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा की 50 वर्सां 30 वर्सां नंतर आनी 20 वर्सां नंतर इतले त्रास जातले लोकांक उदक। सो आमकां उदक जें ड्रिंकींग वॉटर आहा उदक सांबाळपाक जाय। सो हेजे खातीर आमी हो प्रयोग केल्लो, म्हणजे हांवें करूं ना, शिरोडकर बाबान केल्लो। सो हितून भितर जर खंय तरी ते तांकां सक्सेसफुली सांगूंक शकूना जाल्यार म्हाका दिसता हांवें आज आमचे जे लोकांनी बाजार बंद दवरलेले तांकां हांवें दाखयलें, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी दे सीम टू बी कन्विन्स दॅट ती जे एप्रिहेन्शन आहा घरां बुडटली, 2 माड उदक येतले, हे सगळें येतलें, हें कांय जावचें ना। कित्याक हो बंदारा जरी तरी न्हंयेन बांदलो 8 म्हयने जे आसा उदक आड पारूच वयतलें। जे पावस जर बेगीन पडूं ना, उदक कमी जाता तेन्ना जानेवारी ते गेट घालून उदक जे वेस्ट जाता, प्युअर वॉटर जाता, ते ड्रिंकींग वॉटर आमी यूज करूं शकता, ते खारें उदक वयता। ते फक्त फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे 4 म्हयने ते उदक सांबाळटले आनी ते उदक ड्रिंकिंगाक वापरतले। बाकीचे एंटायर बंदारो ओपन आसतलो 8 म्हयने। सो हो विशय म्हाका तांकां खबर आसा खबर ना, पूण आज जे म्हाजे कुडचडे वयले बाजारवाले सगळे येवन मेवले, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें, तांकां पटलें। तेणी सांगलां की तूं वचून तांकां एक्सप्लेन कर, हांव वयतलो एक्सप्लेन